आमचे फॅक्ट्री बॉयलर इन्स्पेक्टर यहाँ पळय हे डिपार्टमेंट टोटल सेंट्रल गव्हर्मेंट कायद्यान फॉलो करता. आमी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायदे फॉलो करताले इंडस्ट्री. कोविडा वक्तार चडश्यो फॅक्ट्री शटडावन आसल्या कारणान थोड्यो फॉर्मालिटी प्लांटांक परमिशन आसलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आनी गोवा गव्हर्मेंटाचें. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी मागलें की ओवर टायम करपाक आनी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केलें ओवर टायम आनी लेडिजांक रातचे पाळयेक काम करचें म्हणून. त्या प्रमाणे आदल्या गव्हर्मेंटान तें सगळें प्रपोजल हें करून कॅबिनेटाक घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडलां. सो तें प्रपोजल एप्रूव जावन येतलें रिकमेंडेशन येवन. सो तेज्या पयलीं एक बायलां मनशाक चेडवां आसूं काय महिला आसूं हांकां इक्वल संदी गावची म्हणून आमी तांकां टेम्पररी 1 वर्सा 2 वर्साचें अशें परमिशन दिता. पूण तें दिता आसतना तेंच्यांनी तेंची सेक्युरिटी पळोवंक जाय, तांकां घरा पर्यंत पावोवंक जाय. काम करता थंयसर बाकीचे जे सिस्टम आसा टॉयलेट आसूं किंवा बाकी यो वच आसा ते तांकां कसलीच तेंच्या हाका अडचण जावंक जायना हेजी काळजी कंपनी घेवंक जाय. हें तेंचे वरसून आमी करूंक जाता. लेट नायट बी शिफ्ट लेट म्हणजे सांजची 7 ते सकाळची 6 पासून तांकां काम करपाक कांय प्रॉब्लम ना. सो अशें ती जबाबदारी ते स्पेशल दवरले जाल्यार कंपनीन तेंचे पुरेपूर जबाबदारी घेवंक जाय, सेक्युरिटी दिवंक जाय. त्या बरोबर तेंच्या हेल्थ वायज तांकां हें करूंक जाय.